देवाचें उतर ह्या नियाल मालान सगल्यांक तुमकां माये मोगाचो येवकार। आमचें मत देवाचें मत न्हय आनी देवाचें मत आमचें मत जावंक जायना। ही म्हणणी आमी जायते फावटी आयकल्या आनी आमच्या जिवितान अणभवल्याय आसतली। डेव्हिड लिव्हिंगस्टोन हो एक नांव वस्तो मिशनार जावन आसलो। ताणें आफ्रिकाच्या युद्धाच्या वातावरणान खूब थोकोस घेवन आपल्या मिशनाचें काम केलें। एक दीस तो ग्लास्गो युनिवर्सिटीच्या विद्यार्थ्यांक आपलें मार्गदर्शन दितालो तेन्ना एका विद्यार्थ्यान ताका अशें विचारलें, सर, तुमकां त्या झुजाच्या वातावरणान काम करूंक आनी शांतीचो संदेश पसरूंक बॉल खंयच्यान आयलें? हें आयकून सगळीं तोटाक जालीं आनी शांतीन ताचो जबाब आयकूंक उत्सूक जालीं। तुमकां जाणा जावंक जाय म्हाका बॉल खंयच्यान मेवलें तें? संवसार सोंपोपर्यंत तुमचे सांगाती हांव आसतलों ह्या जेजूच्या उतरांतल्यान अशें म्हणून ताणें जबाब दिलो। आयच्या शुभ वर्तमानान आमकां जेजूच्या जल्माची खबर आयकूंक मेवता आनी तेच बरोबर बोडव्या गाब्रियलान जुजेक खबर दिलेली ताचे विशीं आमकां म्हायती दिता। जेन्ना जुजेक आपले पोतिनीची गोरबेस जावची खबर मेळ्ळी तेन्ना ताणें तिचेर अत्याचार केलो ना, पूण दया करून तिका ओगेपणी सोडून दिवंक येवजिलोलें। पूण जेन्ना देवदूतान ताका देवाची खबर दिली तेन्ना ताणें तिका आपली पोतीन कशी मानून घेतली। आमच्या दिसा दिसपट्ट्या जिवितान जायते फावटी कोश्ट तोक येता आनी आमी ह्या कोश्टांनी आसतना आमकां आमच्या जिवीत नाका कशें दिसता। पूण हेच घडये तर आमी ते कोश्ट जेजूच्या नांवान सोंसले जाल्यार आमचें जिवीत जायतें सोंपें जावं येता। आयज म्हाका म्हजी पाद्रीपणाची अर्द मेलची आसा। ह्या 12 वर्सांच्या तयारेन म्हजेय वाटेर जायते कोश्ट आयले, पूण म्हज्या वडिलांच्या आदारान आनी देवाचे कृपेन म्हाका त्या कोश्टांक फुडो करूंक बळ मेळ्ळें। आयज आमी देवाच्या उतराचेर नियाळ करता आसतना आमकां आमच्या कोश्टांनी आनी दोगदांनी देवाचो आदार सदांकाळ मेळचे खातीर बापा लागीं मागुया। मोगाला बापा, तुजें उतर मानून घेवंक म्हाका तुजी कृपा दी। सोम्या जेजू क्रिस्ता, बापाची खोशी करूंक म्हाका तुजो आदार दी। पवित्र आत्म्या, जा तूं आमचो आलाशिरो आनी वाट। आमेन। म्हजे बरोबर तुमी देवाचें उतर नियाळ्ळें देखून देव बरें करूं। आमी परतून मेळसर पवित्र रावात, खुशाल रावात।